एसजीपीडीएच्या इमारतीत स सरकारी कार्यालयां आसात आणि ह्या इमारतीची लिफ्ट मोडिल्ल्या आनी अवज करपाक त्रास सोंसचो पडटा. देखून ह्या बसकेत नवी लिफ्ट बसोवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच फीश कटर आनी सोपत 1,500 मेरेन वाडोवपाचो थारायला अशें एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी सांगलें. ₹1.25 लाख मोडून सगळे नाले नितळ केल्यात अशें तांणी हे वेळार सांगलें. दोन महिने मिटींग जावन आशिल्ली. फाटीं आमी थोड्या पार्टीच्या प्रोग्रामाक पयस गेल्ले, मागीर हांगा काम उरलें, मागीर थोडे क्लिनिनेस आमी ड्रायव्ह बीन घेतलो, मिटींग उरली, मागीर असेंब्ली 20 दिसांनी जाली. सो डिले जालो म्हणून आज मिटींग बेगीन घेतिल्ली. तर खुबश्या जाणांच्यो एप्लिकेशन्स आशिल्ली, थोडी डिसिजन्स घेवपा आशिल्ली, त्या खातीर मिटींग घेतिल्ली आसा. कसली डिसिजनां घेतला तुमी? सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे म्हाका मुद्दम सांगपाक की एवरी टायम एसजीपीडीएचे लिफ्ट चलना म्हणजे ह्या बिल्डिंगेंतले जाल्यार प्रत्येक टायम एसजीपीडीएचेर नांव येता, एसजीपीडीए लिफ्ट कार्य करता. पूण एसजीपीडीए हो एक भाग. हांगा गव्हर्मेंटाची 6 ऑफिसां आसा, प्लस सगळे प्रायवेट लोक आसा. आमी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो सगळ्यांक एकठांय हाडून त्या लिफ्टीचे एक तर नवे घेवया नाल्यार मेंटेनन्स सारकें करया. पूण आमी पयलें की खंयचोच रिस्पॉन्स नाशिल्लो. पूण आयचे मिटिंगेक आमी परते डिसिजन घेतलें की आनी सोमारा ते मंगळार आमी सगळे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात तांकां पयलीं आपयतात आनी थ्रू जीएडी आमी ती मिटींग ऑर्गनायज करतले आनी तातूंतसून एक तर लिफ्ट आमी नवे घालपाक पळयता. लिफ्ट नवे घाले जाल्यार ते चलपाकूय बरें जातलें. आनी आज हेंय बी लिफ्ट आतां तुमकां खबर आसा, जेन्ना म्हाका दिसता इन्स्टॉल केल्या तेन्ना पासून हें लिफ्ट चालू आसा, ते खंय पडपाक पावला. सो पयलीं आमी लिफ्ट घेवन आमी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन घेवन गव्हर्मेंट सायडींतल्यान ते स्टार्ट करपाक पळयता. सायड बाय सायड आमी सगळे जे हांगा लोकल्सूय आसा, तांची ऑफिसां आसात, व्हडली व्हडली ऑफिसां आसात, तांकां आपोवन आमी तांचे कडेन कितें तरी तुमी कॉन्ट्रिब्युशन करचें म्हणून आमी मागतले. कित्याक एकदां नवे लिफ्ट घाले जाल्यार ताची एमसी आसतली, सो प्रॉब्लेम जावपा ना. आमकांय कळटा लोकांक त्रास जाता तो आमकांय कळटा. पूण आमी इतलीं वर्सां आमी सांबाळत आशिल्ले, आतां त्या लिफ्टान शॉक येवपाक लागलो. रिस्क कोण घेतलो? लास्टाक तुमी सगळ्यांक म्हणटले की एसजीपीडीएन कित्याक पळोवना काय म्हणून. सो जेन्ना शॉक येवपाक लागलो, जेन्ना भितर व्हेल आसता पळय लिफ्टाची व्हेल, तातूंत भितर उदक जमपाक लागलें, तेन्ना आमकां भंय दिसलो आनी आमी लिफ्ट बंद करपाचें ठरयलें. आतां नेक्स्ट वीक आमी मिटींग घेता आनी सपोज त्या मिटींगेन डिसायड करून जाल्यार इमिडिएटली आमी न्यू लिस्ट इन्स्टॉल करतले. ते फीश कटरांची कितें डिसायड केलें? कितें रेट बीट कितें हें केला तुमी? फीश कटरांक कितले फीश कटर आहा थंय? फीश कटर अरावंड हांगा 16 आसा होलसेल मार्केटान आनी हांगा अरावंड 10 आसा दिसता म्हाका. सो पयलीं आमी तांचे कडेन ₹1000 चार्ज करताले. सो ते आतां 1,500 करपाचें ठरयलें आमी आनी फीश क्लिनरांचे ₹500 वाडोवपा खातीर. म्हणजे रेव्हेन्यू वाडले जाल्यार आमी ताका बरी सर्वीस दिता. आतां तुमी पळयलें लास्ट टायम आमी फूल मार्केट, रिटेल मार्केट आनी हे परिसर थोडी म्युन्सिपालिटीचे हे आशिल्ले, थोडी आमची जबाबदारी आशिल्ली. पूण अजून पर्यंत इतली वर्सां जालीं कोण करनाशिल्ले. ह्या फावटी आमी क्लिनींग केलां, अरावंड ₹1,00,000-1.25 लाख म्हणून टोटल ड्रेन्स आमी क्लीन केल्या. आतां फाल्यां म्हाका दिसता आनी 10 वर्सां ह्या ड्रेन्साचे वयल्यान तरी प्रॉब्लेम आसपाना. इतल्यो आमी त्यो म्हणजे ग्रावंड लेवला वयल्यान क्लिनींग केलां. आतां नेक्स्ट वीक माती सगळी काडपाक स्टार्ट जातले. सो एक क्लिनलीनेस आमी करपाचो. म्हणजे नेक्स्ट टायम इवन पावसान तुमकां फ्लडींग हांगा जावपाना अशें म्हाका तरी दिसता. सो तें केलें. सो तें इतलें सगळें मोडटा आसतना खंयच्यान तरी थोडो तरी रेव्हेन्यू येवपाक जाय न्ही. आमी सामकेच सोशल जावन आमी सोशल ऑर्गनायझेशन न्ही. सो कितें तरी हें येवपाचो थोडो वाड केल्या तांची. कितली वाड केल्ली? ₹1,000 आशिल्ले आनी ₹500 वाडयला पर मंथ. म्हणजे ₹500 एका कटरा कडल्यान वाडयले, व्हडलेशे वाडयले अशें न्ही. आनी तशेंच क्लिनरा कडल्यान. आतां नेक्स्ट विकाक आमी हांचे कडेन मिटींग घेतले, कोण ते फीश वेंडर्सा कडेन. आनी तांचे कडेन एकदां तांचे एक सुटावो प्रॉब्लेम म्हणजे तांणी सपोज आमकां थोडे वाडोवन दिले जाल्यार आमी प्रत्येक गोश्ट जी नवी आशिल्ली, गेटी मोडल्या आनी टायल फुटल्या आनी कितें जालां, तें सगळें आमी ताका सांगलां आमी रिपेर करून दिता म्हणून. रस्त्याच्या भायर कितें जाता तें आमकां लागना, ते सगळे म्युन्सिपालिटी पळयता. पूण घालतात सगळे एसजीपीडीएचेर. एसजीपीडीएचे मार्केट तो घाण करता. फाटीं आमी पळयलें की काँग्रेसीचें एक डेलिगेशन आयलें आनी ताणें आमकां पडनाशिल्ली एरिया दाखयली जी आमकां नाशिल्लीच, पूण ती म्युन्सिपालिटीची आशिल्ली एरिया. सो तांचे हात नासता. पूण म्हाका तुमच्या माध्यमांतसून मुद्दम सांगन दिसता की आज एसजीपीडीए इज सेल्फ सफिशियंट. आज आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा. जितले लायबिलिटीज लास्ट हांव फाटल्यान वचना, पूण जितल्यो लायबिलिटीज फाटीं जाल्ल्यो त्यो आमी सगळ्यो क्लियर केल्या. आमी सगळें स्ट्रीमलायन केलां जाता तितलें. आमी बरें मार्केट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतां हें मार्केट आमचें अरावंड 75% होलसेल कंप्लीट जालें. तांचे मार्केटवाल्यांचे एक हें आसा की तुमी ते क्लोज करचे न्ही म्हणून. आतां पळय जे ओपन करता तशेंच कॉन्क्रीट तुमी आमकां घालून दिया, तितलेंच पुरो म्हणून आमकां. कित्याक तितल्यो चड गाडयो भितरूतल्यो तेंय आमी एक्सेप्ट केलां. आनी ती मिटींग सीएमान सांगल्या की आपूण आपयता म्हणून. असेंब्ली कालूच काबार जाला, तो आमी फॉलोअप करतले.